म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, एक भुरगें आमी जाणो तें सदांच खालतीकायेन जियेता, सादेपणान जियेता. भितरलें कितें आहा तितलें रोखडेंच भायर सांगता. कितेंच म्हणून हितूं गूट कसो दवरना आनी सदांच दुसऱ्यांक ती लेखतात. हे भाशेन ताचे गूण. आयज जेजू आमकां कितें सांगता, हे गूण भुरग्याचे आमी आपणावंक जाय आनी आमी एका धाकट्या भुरग्या भाशेन जिवंक जाय. पळयात, एक आवयक आपलें भुरगें सदांच भुरगें, एक वस्तुरी 96 वर्सांची, पूण तिचो चेडो व्हडलो 80 वर्सांचो, ती ताका सदांच भुरगो कसो लेखता. तो म्हातारो जाल्लो आसा, पूण एका आवयक सदांच तो भुरगो आपलो. हेच परी आमी सगळीं जाणां आमच्या बापाक सुर्गेच्या भुरगीं कशीं जियेता, कित्याक तो आमचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं. म्हणटच आमी भुरग्यांनी कशे भाशेन जिवंक जाय, केदी व्हड जावं केदी ल्हान जावं, तोच मनोभव आमच्या मनांत आसूंक जाय. नाजाल्यार आमी मागीर गर्वान बगता आनी मागीर आमी झगडीं झुजां करूंक लागता. कित्याक आपल्यापणांत आमी जियेता आनी मागीर रोखडीच आमकां कोणीय कितें म्हणलें केलें जाल्यार रोखडेंच दुखता तें आमकां. ताका लागून आमी मागीर दुसऱ्यांक तेच भाशेन वायट करूंक लागता, उलयता ते भाशेन. हें आमचें सगळें घडटा, आमी जाणो हें. पूण हें आमकां भितरल्यान शांती हाडिना, आनिकूय उचावळायेंत आमचें जिवीत आमी सारूंक लागता. ताका लागून जेजून आमकां हे भाशेन सांगलां, आमी धाकट्या भुरग्या भाशेन आमचें जिवीत जिवंक जाय. आतां ही धाकटली तेरेजा, ती आपूण म्हणटाली हांवूय धाकटलीच. हे भाशेन तिणेन आपलें जिवीत सारलें. ते गोंयांतान ती सगळ्यावन धाकटी आसलेली. तितलेंच न्हय, पूण तिचो मनोभव तसो आसलेलो, हांव धाकटी जावन कितें म्हणून कोत्तली. तिणें प्रत्येक काम जें आसलेलें, कसलेंय जावं तें धाकटुलें किरकोळ काम, तें एक धाकटलें फूल कशें जेजूक ती भेटयताली. आनी कशे भाशेन मोगान, सगळें ती मोगान जेजूक भेटयताली. कित्याक लागून? दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आनी ताका लागून भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन तिका पात्रोण सगळ्या मिसांवांची, कॅथलीक मिसांवांची केलेली आसा. भितर रावन इतलें तिणेन आतां सगळ्या मनशां कडेन पासत केलें. ते भाशेन आमी जेन्ना जेजू सोबें रावन सगळ्यो आमच्यो वस्तू, चिंतनां, उतरां, कोन्यो करूंक लागता, तेन्ना तातूंत भरपूर फळ आमकां मेळटा. कित्याक हें फळ जेजू सान उपजवता. म्हजे सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावता. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाच्या तोस्तुकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी सदांच जेजूच्या एकवटान रावया. कित्याक हें कठीण न्हय, जेजू आमच्या काळजांनीच आसा आनी तिणेन तें पळयलें. आनी देव आमचो इतलो परमोस करता तें आमकां पयले वाचपान सांगलां. एक तर धाकट्या भुरग्याक कितें म्हणून आसा, फकत आवयचें व्हडलें आनी थिंचोर तें दादूसकायेन जियेता. सगळें ताका थिंचोर मेळटा. सगळें जेवण आमकां जाय पळय तें तातूंत आसा. तेच भाशेन देव आमकां सगळें बरेंपण दिता आनी करून घेता. तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, हे धाकटली तेरेजा सारकी दुसरी आमकां कितें म्हणटात कोत्तात तें आमी आमचेर घेवचें न्ही, तें आमी जेजूचेर दवरचें आनी जेजू भाशेन तांकां बरेपणी मोगान प्रतिसाद दिवचो. आनी तो कसलो दितले आमी सदांच समजिकायेन दुसऱ्यांक आमी समजून घेतल्या, दुसऱ्यांक आमी तांचो स्वभाव कसो आसा तो पत्कोत्तल्या आनी जेजू सेवेन धरून तांचे पासून आमी मागणें कोत्तल्या. त्या भायर आमी तांकां बरेपण दाखयतल्या. जशे भाशेन इनासान भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराक सदांच बरेपण दाखयलें. तो ताका किंकोत कोत्तालो, पूण ताणेन तें सोडूंक ना, सदांच बरेपण ताणें दाखयलें. हे भाशेन
तेरेजा ही धाकटुली लिस्यूची ती तेच भाशेन करताली आनी 24 वर्सांचीच आसतना ती मेली. पूण थोड्याच वर्सांनी 22 वर्सांची आसतना तिका दुसऱ्यांक शिकोवपाक सिस्टरींक ते भाशेन तिका निवडली, नॉविस मिस्ट्रेस जाली ती. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाचे सवे रावता तेन्ना देव आमचे सवे सगळें बरेपण मोगान दाखयता आनी करून घेता आमचे सवे. ते भाशेन करच्याक आमचे हात आतां थोडे उंटेन दवरया जोडून आनी दोळे बंद करया. आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवे व्हांवता. भितर येता आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान, पांयांची बोटां तकले मेरेन आनी तकलेसान पांय मेरेन तो व्हांवन आमचे भितर हात इतलें भायर काडून आमकां नितळ निर्मळ करता. पूण आमी तें दिवंक जाय. आमी तर तें दिना आनी ताकाच चिटकोन रावत तर हें सगळें वायटपण आमचे भितरूच उरता आनी ताचें बरेंपण आमचे सगळें मागीर दिसना. आमी आतां सगळें आमचें ओपून दिवया हे बिठोवणी वरवीं आनी ताणेन आमकां बदलून अदीक आनी अदीक ताचे कुडीचे सांदेक करूंक आमकां ही संदी दितात. ते संदीत आमी भाग घेवया. आमेन.